जुरॅसिक पार्क काय मग तेरा म्हणल्या नाही म्हणे केसो क्वेश्चन विचार बर दिसता हांव अशें कोण भुरग्यांक शिकयतालें टॅलिटाबीज चयतालीं कोणाच्यो तितू ते घोरा रावतालीं चंय. हॅलो हाय केशें आहाय सगळीं आहाय बरीं. सो आयज हांव भोंवपा भायर सरलां सॅटर्डे न्हू आयज. सो आयज हांव एक बरें पयस एक प्लेसी वयता. हांव केन्ना हे वोदा येवंक ना फर्स्ट टायम येयलां. सो फ्रॉम माय प्लेस हांव रावता थिंगसो टू माय डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 22 स्टॉप्स आहाय. सो हांव एक ट्रेनी आसलें म्हाका दिसलें ती ट्रेन थिंग वचना म्हूण मिसकम्युनिकेशन जालें. हांव भायर सरलें आनी चयल्या ते ट्रेनी वचपा जालें कित्याक ती ट्रेन वयता. सो आतां नेक्स्ट ट्रेन इन 5 मिनट्स आहा. ते ट्रेनीन हांव पावता आसलें थिंग कोण सांगिल्लें आनी कोण विचारतालो तेण रॉंग सांगिल्लें. ते रॉंग पावतलें हांव सारकें आसलें ट्रेनी. आतां हांव हिंगा आहा चोय ते स्टेशना नांव जबलाली मेट्रो स्टेशन. सो राव थिंगा बेगीन येयल्या पुरो ट्रेन थिंग वचपा जाय म्हाका. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back from So finally पावला हिंगा लास्ट स्टॉप ते एक्सपो मेट्रो स्टॉप. एक्सपो 2020 मेट्रो स्टॉप. ओके थिंग देंवपाचें आनी मागीर वॉकिंग डिस्टन्स आहा दिसता म्हाका ती प्लेस. सो कितू पयस सारकें बसीन थिंग बरो टायम लागता. सो मेट्रोन कितू टायम लागलो तो खबर ना. आय थिंक सो अरावंड 1 hour लागलो आसतलें. 45 minutes to 1 hour हांव आनी थिंग देंवलो न्हू मोदें. चोय हिंग तें कार्ड घेवन टॅप करपाचें बरें युनीक अशें बरें दिसता. अशें करून दिसता फ्युचरा पावलां. वाव सो ब्युटिफूल. सारकी बोर आहा प्लेस. अमेझींग प्लेस सारकी. चोय आनी फाटल्यान सगळे ऑल कंट्रीजा फ्लॅग लायला दिसता म्हाका. मागीर आउटफीट जाय बरें प्लेस मेळचा कॅमेरा दवरपा बरें को हांव दाखयतलें आउटफीट. सो हिंग सगळीं फ्लॅग आहाय आनी आमगे इंडिया फ्लॅगांचो हिंगा आहा दाखयता. चयलां ते वाऱ्याचे मातशें हें आहा तो तिरंगा बी दिसना बट हें चोय आहा आमगे इंडिया फ्लॅग कॅमेराचे हूंय आहा. चोय सो आयज न्हू इंटरनॅशनल म्युजियम डे आनी हांवें एक इंस्टाग्रामाचेर एक रील चोयल्लें वेरीन 17th आनी 18th ती अशें करून फ्री एंट्री आहा.
सो तेका हांवें रेजिस्टर केल्लें ऑन सॅटर्डे. संडे टायर्ड जाता मग. सो आमचो या रेजिस्टर जालां कितें वो पे कोन्न वचपा पडटलें कित्याक म्हाका कांय मेल कांय येवना. हांवें रेजिस्टर केल्लें. सो आतां हांव हिंग पावलां आनी चोय बरें वता. म्हाका एक ना तर एक हांव इसरता कॅप हाडोंक ना. सो हिंगा एंट्रन्स आहा भितर सरपाक. सो हांवें तांकां सांगलें आय हॅड रेजिस्टर्ड मग. सो हांव चोया मुखार वचोन पयशे पे करूं लायक तें कितें. बरी आहा प्लेस. बरें दिसता. भितर पावलां. सो आतां थिंग बोस म्हणलां बॅच आहाय दिसता म्हाका. अमके बॅचा मागीर भितर वताय तीं दाखोवपाक. सो चोया चल या मुखार वयता अशीं सगळीं. पावलां भितर चोय. आनी हिंग ते कॉस्ट्यूम आहले हे फॉर द फिमेल आनी मुखार न्हू आनी कॉस्ट्यूम आहाय ते फॉर द मेल. बरें दिसत न्हू. ते तोकलेकूय कितें घाताय ती ज्वेलरी आनी भुरगींक खेळटालीं तेंगे बरें सारकें एन्जॉय करपाचें. आनी हिंग द मेल कॉस्ट्यूम. आनी हे तें गेम खेळटालें तें सिलेक्ट करपाचें डॉल तेगे आन्सर रॉंग घालता. सो ते म्युजियमा न्हू शो जाताय. सो फर्स्ट शो unforgettable memories. The heart of Expo 2020. आनी हो सेकंड शो. Stood side by side on equal footing for the very first time, sharing their cultures and their hopes and dreams with one another by connecting minds. Two at the back for Tara. So आतां आमी टेरा वयताय. थंय तें खबर ना हांव बसोलां. Hey you guys, this is Tara and this is parking. पावलीं टेरा. सो आतां टेरा भितर या. टेरा कितें खबर ना. जुरॅसिक पार्क काय मू टेरा म्हणल्या. टेरा एंट्रन्स आनी हेचें कितू व्हडलें टेरा. सो आतां वयता टेरा भितर. तुमकां वता हे आनी चोया टेरा कितें आहा तें. वाव हिंगसोन चोयन सारकें बरें आहा. Good morning. Hi. Hi. भितर पावलां in the ocean. Coral reefs. Wow.
बरें दिसत सारकें एश कोन हांव धाकलें आसतना मुगे सोपोन आहलें चोय बरें प्लेसी भोंवपाचें वचपाचें एश कोन आतां व्हडलें जातकच एश कोन एन्जॉय करूं मेळटा एश कोन टीव्हीचेर बी चोयताय डिज्नी वर्ल्ड थिंग पावलां हांव सारकें बरें दिसता हिंग न्हू सावंड येता सो तुमकां आयको येता चो खबर ना पूण हांव रेकॉर्ड कोता एशें कोन्न डिफरंट फीश मागीर उदकाचो आवाज लिसन केअरफुली सो आम आहाय तें कितें सी ऑफ कंजम्पशन सो आतां आमी हूंय गेल जाल्यार प्लास्टीक चिप्स बॉटल्स उदक बी पितायचे प्लास्टीक आम उडयताय न्हू ते दोरयां वयता सो आमी एश कोन हिंग तें कितें सांग असो दिता आम डीप सियां आहाय आतां सो डीप सियां चोय कितू प्लास्टीक आहा आमक लागोन आम उडयताय ते सगळें प्लास्टीक बी सगळी गार्बेज बी सो हिंग दाखयलां प्लास्टीक कितको आसत तें डीप सियां कितको कलेक्ट जायन कितू हार्मफूल तें चोयलां ही सगळी प्लास्टीक बॉटल्स सो तेम दाखयलां ही डीप सी एशियन कितको आसत तें प्लास्टीक बॉटल्स प्लास्टीक सगळें पोतयो बी सगळें चोय पयलीं तेंपार त्यो आहल्यो त्यो टीव्ही सो ही प्लेस न्हू भुरग्यां सारकी बरी हिंग गेम्स बी हाय खेळपाक थंय कितको खेळटाय तीं चूज वन ऑप्शन मागीर ती हें विंडो हें टीव्ही एश ओपन जाता बरेंशें भुरग्यां बरें खेळपा सारकें एन्जॉय करपा बी बरें हिंगा एश कोन शिकपाकूय मेळटा आनी एश कोन एन्जॉय करूं मेळटा खेळपाकूय मेळटा कितू बरें न्हू आतां भुरग्यां सारकें सगळें मेळटा सो फ्लड जाल जाल्यार तुगे घरा कडेन तूं कितें सेव कोतो चेर सेव कोतोले लॅम्पां टेडी बेर सो हें चला फ्लड येल जाल्यार तुम कितें सेव कोतोली ओन्ली 3 वस्तू सेव करपा जाताय वस्तू सेव कोतोली जीव सेव कोतोली न्हू दाम मातोली फ्लड बी जाल जाल्यार I want to guess a question. What will you save if your house is flooded? In real life example आहे हिंग दाखयलां ओके तें एक चोडू आनी बिजनेस ओनर कित 3 वस्तू सेव कोता जाण तूं हँडबॅग ज्वेलरी एंड लॅपटॉप ही ओ मे बी कोण एक्सपिरियन्स कोताय ते एशको फ्लड्स बी तेंकां खबर न्हू आम केन्ना फ्लड बी चोयल ना आम जापल जीव सालवार कोतोली आनी सगळीं मामा दाडा सगळ्यां सेव कोतोली सो ह्योचो एक अंकल सो तो 64 इयर्साचो तेणें सेव केल्लें
ओल्ड टेप्स ऑफ ओन म्युजीक, शेपायगे क्रिस्टल ग्लास उगडा आसा दिसता आनी विंटेज फ्रेम फोटो खूंय भोंवपाक गेलो तें. सो हे 3 वस्तू तेणें सेव केल्ल्यो फ्लड जालें त्या दोना. ओ हिंग एशें कोन्न हें आहा, कितें काय तें. रियली लोक सेव कोत्ताय. एशें कोन्न जेन्ना आमकां तें घडटा, जेन्ना आमी एक्सपिरियन्स कोत्ता तेदो आमकां कळटलें. आम चोयल जाल्यार एशें को दिसता तें आनी कित्या सेव करपा जाल्लें. मे बी तेंगे मेमरीज आहाय आसतली कनेक्टेड टू इट. सो हिंगे एकलें चोड आहा तेणें ब्लँकेट, द फोन कवर ना द फोन आनी ज्युलरी बॉक्स सेव केल्लें ही. सो एशें कोन्न हें आख्खें हितून न्हू सगळें भितर कित सेव 3 वस्तू कित सेव केल्ले चोय तें आहा. सूटकेस बी दवरलो आहाय उंच चोय. चोयलां सूटकेस आनी सगळें. हें म्हाका सारकें चड बरें दिसलें. कितू क्यूट ते टॉय जाल्ले आनी बरें तेंगे वर्ल्ड इन अ ग्लोब बरें दिसतालें. सारकें जायत ग्लोब आहाय आनी तितू एशें कोन्न धाकटी मनशां एशीं आनी हें आलादिने लॅम्प चोयलां. हें फॉरेस्ट एशें आनी थिंग टिचर आहा भुरग्यांक शिकयता. बरें दिसता सारकें. हांव आनी इसरोलें उलोवपा न्ही जाय मू हांव तें चोयत आहा. एशें कोन्न स्कुलां बी वताय चोय भुरग्यांक दाखोवपा. एशें कोन्न ही प्लेस बरी हिस्ट्री शिकोवपा. हांव स्कूल टिचर आहलें जाल्यार भुरगें एशें कोन्न हाडटालें आनी दाखयतालें. बरें एशें कोन्न इनोवेटीव आनी बरें क्रिएटीव वेयान तेंगे हिस्ट्री आनी फ्युचर तें ट्राय केलां एक्सप्लेन करपा सगळें. बरें को मागीर एशें कोन्न भुरगीं एशें कोन्न तेंगे एटेंशन ग्रॅब करपा दीस इज द बेस्ट वे टू make them understand and teach and explain them about everything, about the history, about science and each and everything. So हांव एक दीस म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ जाल्यार हांवूय एशें कोन्न भुरग्यांक शिकयतलें. आनी चोय बरेंशें. चोय घारा कोर रोयताय. चेंज युअर डायट. घारा रोवपा सगळें बरेंशें सारकें. कितू क्यूट वेरी क्यूट एंड वेरी ब्युटिफूल प्लेस एशें कोन्न हांव हितू सारकें क्रेजी जालें चोयन. भुरगीं आनी कितू क्रेजी एंड हॅप्पी जातलीं चोयल्यार. तुमगे भुरग्यांक दाखोया. हें एशें कोन्न दिसता म्हाका हो ब्लॉग न्हू भुरग्यांक लायक जातलो. बरें आहा मू हें ब्लॉग. हें एशें न्हू काव एसो. हें आनी कितें टेरा इलनस बी जाते थंय जर्म्स बी सगळें. कितें बरयलां हेल्थाचें. थिंग न्हू हनी बीज आहाय. सो ते हनी कोत्ताय. बरेंशें 2 हें दवरलो आहाय ती हनी बीज आहा ते बॉक्स. वॉटर फिल्ट्रेशन कितको वॉटर फिल्टर कोत्ताय तें. आनी थिंगचोय सायन्स बी शिकोवपा बरें भुरगें एशें कोन्न.
अरे फेरी टेल चलत मुगेली ते म्युजीक न्हू बरें दिसता आयकपा डिझनी बाबी येतो पावलां बरें दिसता आयकपा सारकें टेलिटाबीज चोयतालीं कोणूच्यो तितू ते घोरा रावतालीं चोय ते भाशेन हांव त्या घोरा भितर आहा दिसता म्युजीक बरो आहा न्हू थंय वॉशरूमूय बरेशे क्लीन आनी आवाज येता न्हू एश को दोर्या आवाज येता चल वयता आनी नेक्स्ट आमी तुमगे आउटफिट दाखयता थँक्यू बाय या यू टू